आमची मनं संतोषता आमची काळजा मुरगळटा आमची तोंडां उल्हासता सोय 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 सर्वेस बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. भावार्थान आनी भक्तीन आमी एकठांय जाल्या हो देवाचो पवित्र ताळो आमी सदांच आयकता. एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. जेजून मोगान सेवा केली तशीच आमी एकामेकाची मोगान सेवा करूंक जाय. जायते फावटी आमी ही मोगाची सेवा करूंक चुकल्या तर असली पातकांची दूख धरून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सुन्याक विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पायगून सदांच आंकवार मरेक सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगचूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा चोयम ताचे पुर्विल्ले व्हडवेके परस वतें करून तुवें उबारलाय. उतरां वत्या मोगान आनी काकलुटीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेचे देणी तूंच सदां काळ सांबाळून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलो आनी ताची सांगाती पाफोस जावन तारवार बसून पांफेरेच्या पेडगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडूंक जुवांव जेरुसल्याक पावतलो. पूण हे सगळे पेडगांव तावन फुडें वचून पेसेदेचे आंतोकेन पावले आनी सुनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सोमतींतलीं आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. बाबानो, तुमकां कशी जाल्यार तुमच्यान पोचेक उपचार करूंक येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतले न्हू आयकात. इस्रायल पोजेच्या देवान आमच्या
पुर्वजांक विचून काडली आनी ती विदेशी कोशी इजिप्तान आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरसा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळली. कानानांत 7 राष्ट्रांचो बसम कोतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी ये पर्यंत तांणी तांकां नितिदाद दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुलाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर तांकां निटकायल्या उपरांत तांचो राजा जावं देवान दाविदाक उपजयलो आनी तांचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कश्यो तो करतलो. आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोचेक जिवीत बदलपाचे स्नान परगटले तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वानाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतल्या. पिणगेचे पिणगेक तुजे विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केल्या म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशेंच तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोन करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोड करतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतल्या. म्हज्या विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडब. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतल्या. उद्गाराक सोबली उबी रावया. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. Gori babon, goshi sogle. Sorek bodam. Rao liao rao hin, hiklen borin, hiklen borin, hiklen sobin, sobin. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy.
सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुओमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगतां आपल्या दोनया ओन चाकोर व्हड न्हय तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताच्या ओन व्हड न्हय हें जाणो जावन तुमी तें कोशात जाल्यार तुमी सुभागी हांव तुमचे सगल्यांची खबर करिना कोणाक हांवें वेंचून काडल्यात तें हांव जाणो पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंत उबारल्या हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी स्वतमाचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां हांव तुमकां खोऱ्यांनीच सांगतां हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त अमेरिकाचो एक बरोयनार अशें म्हणटा मनशाच्या जिवितांत दोन व्हडले दीस आसात पयलो दीस जावन आसा जल्म दिवस बर्थडे बरे भाशेन आमी मनयता भुरग्यांचें पयलें वरोस दुसरें वरोस आमचें 21वें वरोस अशें आमी साबार जाणां हें मनयता आनी दुसरो जावन आसा तो म्हणटा म्हत्वाचो दीस म्हणल्यार हांव ह्या संवसारांत कित्याक आयलां वाय आय एम बॉर्न हांव संवसारांत कित्याक आयलां काय व्हडपण जिखून घेवंक वो बापाचो मोग करूंक जेजू बरे भाशेन जाणा आसलो आपूण कित्याक आयला तो हांव कित्याक आयलां कित्याक जेजू म्हणटा तुमकां जिवीत दिवपाक तुमकां सोडवण दिवंक आनी हाकाच लागून कुर्सारतान हांव म्हजें रगत वारयतलो जाचे वरवीं तुमचें पातकाचें बोगसणें तुमकां फावो जातलें तुमी नितळ जातलीं आनी पवित्र जावन देवाचीं भुरगीं जावन देवाचो उजवाड देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर देंवतलो हें सासणाचें जिवीत हें सोडवणेचें काम चालू धरूंक केरीत भाशेन जेजू आपल्या शिसांक विचून काडटा व्हडले मनीस तो विचून काडिना सादे मनीस तो विचून काडटा आपल्याक जाय तसले आनी तांचो खूब मोग कोत्ता कितलेंय वायट तांणी केलें तर तो तांकां सोडिना पूण तांचो मोग करीत रावता आनी आयज आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता सुरवातेकूच शुभ वर्तमानाक आमकां आयकूंक मेवलां जो देवाचो पूत आसलो तो मनीस जालो इतलो कालतो जालो कालतो जावनूय अर्दिकूय कालतेपण ताणें आमकां शिकोवन दिलें एक चाकोर कसो जावन आपल्या शिसांचे तो पांय धुताय करीत भाशेन पांय धुवप एक चाकोर आपल्या धोनयाचे पांय धुताय पूण हांगा बदले उलटें जाता एक धोनी जो म्हणटा आमचो सोमी आमचो सोडवणदार तो आपल्या शिसांचे पांय धुताय कित्याक धुता काय तो घोडे शिसांचे विचार जायते दुसरे दुसरे वेगवेगळे आसले आनी हाकाच लागून तो पळयता ताका खबर आसा कोण कितें कोत्तलो तो कोण आपणाचो घात घेतलो तो कोण आपणाक सोडून वेतलो तो हे म्हजे मोगाचे शीस म्हज्या सांगाताक ते भोंवतात पूण जेन्ना म्हजेर वायट येतलें म्हाका कोश्ट सोंसूंक पडटलें
हे म्हाका सोडून वेतले हे सगळें ताका खबर आसा. होच जेजू आमच्या जिवितांत पळयता. ही म्हजी मोगाची आपुरबायेचीं भुरगीं मोगान भावार्थान मागणें कोत्तात. पूण जायती पावटी जेन्ना कोश्ट दूख आमच्या जिवितांत भितर सोदता जायती आमी देवा कडल्यान पयस वेता. संवसाराचे आशेक लागून आमी पातकांत पडटा. हे देवा कडल्यान आमी पयस वेता. पूण जेजू आमकां वळखता, आमचो मोग कोत्ता. जसो आपल्या शिसांचो केलो तसोच आमचोय कोत्ता आनी आमकां सदांच आपले वेंगेन दवरता. आपल्या शिसांचे तो पांय धुता, मेळे पांय ताचे. हे मेळे पांय ते धुवन तो नितळ कोत्ता, तांकां ताचे पांय पुसता. आनी किरीत भाशेन आमी हें पळयता. म्हज्याय जिवितांत हांव पातक कोत्ता तेन्ना जायते मेळेपण म्हज्या जिवितांत भितर सोदता. तर जेजू ह्या पवित्र आपल्या रोगतान हें मेळेपण धुवन काडटा, म्हजें पुसून तो काडटा. आनी एके भाशेन आपल्या पवित्र जिवनांत पवित्र जिवितांत आमकां येवकार दिता. पातकाचे बोगसणे तो सगल्यांक फावो कोत्ता. हांव गुरू आनी सुमी जावन म्हज्या शिसांचे हांवें पांय धुले. आनी जेजू म्हणटा तुमकां ही एक देख दिता. हांवें सांगलां तुमी तुमचे दुस्मानाचो मोग करूंक जाय, दुस्माना पासत तुमी मागणें करूंक जाय. हाजेन व्हड सांगता हांवें केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. दुसरो कोत्ता तसलो न्हय, पूण हांवें केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. दुसरो जो मोग करता तो केन्ना पूण आमकां फटयता, पूण जेजू आमकां केन्नाच फटयना. आनी हेंच कालतेपण तो आपल्या शिसांक हे पांय धुवन तांकां शिकयता आनी ही देख दिता की जरी तर तुमी संवसारांत व्हड जाले जाल्यार देवाचोय आशिर्वाद तुमकां आसचे ना. पूण जेन्ना तुमी कालती रावता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचो उजवाड तुमच्या जिवितांत आनी तुमच्या कुटुंबांत आसतलो. कालती रावूंक जाय हेंच आमकां जेजू परत परत उगडास करता. आनी पोप फ्रांसीस किरीत भाशेन जेन्ना पोप जालो तेन्ना ताका एक प्रश्न केलो, तूं आतां कोण? तर दुबावेरेत कोणूय जबाब दितलो हांव पोप वो हांव पाद्री. पूण हो पोप म्हणटा, फ्रांसीस म्हणटा हांव एक चाकोर, हांव जेजू क्रिस्ताचो एक चाकोर. मादर ट्रिजा जेन्ना तिका प्रश्न केलो तूं आतां वडील आसा हे संस्थेची, जरी तर तूं संस्थेची वडील काडली म्हणटूच तुजें पद काबार जालें म्हणटूच मागीर तूं कितें कोत्तेली? आनी ती म्हणटा हांव म्हजें काम उर्बेन आनी नेटान चालू दवरतलें. आनी कसलें काम? जांचे गाये जाल्यात तांचे हांव हे गाये धुवन काडटली, तांचे पुसून काडटली. आनी हे परी जेजूचो मोग हांव अदीक अणभवूंक पावतली. होच जेजू आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. आनीक फुडें तो आमकां उगडास कोत्ता, जो कोण म्हजें उतर आयकता ताचेर नियाळ कोत्ता. फारिजेवूय उतर आयकताले, तेवूय ताचे सांगाताक आसले, पूण ते आपणाय नासले. ते आपल्या गर्वान बडोवन हे देवाच्या उतराक तांणी जागो दिवंक ना. पूण आमी जेजूचे शीस हे देवाचें उतर आयकूंक आमी आशेता. आनी भक्तीन आनी पवित्रतायेन आमी हांगा एकठांय जाल्या ह्याच देवाच्या उतराच्या आदारान म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबांत देवाचो उजवाड, देवाचो आदार म्हाका मेळूंक. खेरीत भाशेन देवाचो उजवाड मेळ्ळो म्हणटूच हांव उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवूंक म्हाका देवाचो आदार मेवतली. आनी जी कोण म्हजीं उतरां आयकता जेजू म्हणटा हांव तांचे सवें तांच्या जिवितांत आनी तांच्या कुटुंबांत आसतलो. जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एक, आनी जो कोण म्हजें उतर आयकता तो म्हजेशी एक जाता. जे परी धाली झाडाक चिटकून रावना जाल्यार ती बरी फळां दिवंक जायना, तेच परी आमी जेजूक जरी तर चिटकून आसना जाल्यार आमच्या जिवितांत बरी सुबापणांत फळां आमी दिवंक पावची ना. आनी हाकाच लागून म्हणटा जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सवें एक रावात, म्हजें उतर आयकात,
तुमच्या जिवितांत हें उतर आपणायात आनी मोगाची भुरगीं कशीं जिवंक प्रयत्न करयात. आमी खालतीकायेन एकामेकाची सेवा करुया आनी त्याच जेजूचे गोवाय जावया. बाबा भयणींदो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या आदारां सर्वेस्पोर मानून घेव. बोवाद्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा वरवीं आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चडोवन दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक खनवाळायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावात्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मोन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. ह्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबात ताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे पोरोई समोरता, तुझे पोरोचे पोरोमी पोरगोटा, तुझ्या येण्या आमी odwegna. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडें रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा के पिर्तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर्मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी देवाचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
curami sogni, Gesù mostro amesane, e cospego sogna kaka, Gesù wanda apleroko, e coscevano comporta, rete mogan casa sota. Spego sopra kaka, Gesù guarda apleroko, e coscevano comporta, rete bogan casa sota, e cossudiatam kawanto, dore kuskur amisanya. Gesù ci curami sogni, Gesù mostro amesane, e cossudiatam kawanto, dore kuskur amisanya. Gesù ci curami sogni, Gesù mostro amesane. Sodiatam kawanto, dore kuskur amisanya. Gesù ci curami sogni, Gesù mostro amisane, e sodiatam kawanto, dore kuskur amisanya. Gesù ci curami sogni, Gesù mostro amesane. प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायल्या सैमाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या चडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Possuía, mogal bavamino,
काजार जालेल्या जोड्यांक वो काजार जावंक सोदतेल्यांक शिबीर आसतलें मायाचे 21 वेर सुरू जावन 3 वाजता सोंपतलें मायाचे 22 वेर 4 वाजता. ह्या शिबिराचो मुद्दो होच की काजारी जिवितांत येतल्या आव्हानांक कसो फुडो करचो. इगोर्ज मात काजारी जिविताचेर कितें शिकयता हाचेर भासाभास करूं. कोणूय ह्या शिबिरांत वांटो घेवंक सोदता जाल्यार तुमचीं नांवां आमच्या मदल्या घरांत तुमच्यान दिवंक येता. हाचेर बारीक म्हायती भायल्यान तोकट्याचेर घातलेली आसा, ती तुमी वाचची. मानेवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजांत आकांतांत त्रासांत पिडींत जेन्ना भवार्थान आमी उलो मारता मानेवोंत आग्नेल आमकां पावता. आयज अलिशा फेर्नांदीस कांदोलींतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. कोविडाच्या काळार म्हज्या घोवाक एपिस्कोल कॅन्सर जाल्लो. पिलार मिसाक येवंक जायनासलें कित्याक पिलार बंद आसलें. तरी आसतना म्हजी माय कशी परी आयली आनी मानेवोंत आग्नेलाची माती तिणें हाडली. तेच परी फादराक ईमेल करून सांगलें म्हज्या घोवा पासत माग म्हूण. म्हज्या घोवाक 4 म्हयने आमी मानेवोंत आग्नेलाची माती उदकांत फिरोवन पिवंक दिली. ते उपरांत बेंगलोर वचून पॅट स्कॅन केलें. ते स्कॅनाच्या रिपोर्टार गोमलें कॅन्सर जायतो उणो जाला. आमी देवाक आर्गां दिता आनी मानेवोंत आग्नेलाक बेगीन सांतोचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भयणांचो भावार्थ तांच्या आकांताक तांचे पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन भावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. तोच भावार्थ जिवाड करून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशीं परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोंत आग्नेलाच्या बागेवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गौरज भवार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोंत आग्नेलाक भाग्योंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपट पडून पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आमच्या बरेपणान उपकारतात जाल्यार उपकारता आसल्यार मानेवोंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगट उद्देशी उगड परगट उद्देशी मागता. मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. येशू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाळ बाबा म्हयनो जायतीं जाणां आमी पिडींत कोश्टोता. जायतीं आमची बाबा भयणां पिडींत आसात पूण ह्या जाग्यार तांच्यांनी येवंक जायना. जांकां आमी वळखता तांकां आमच्या मागण्यांत आनी मनांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बापा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडीवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणांचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी गोतींनी सोंसण्याकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजी बोवाड दवरूं आनी तुका दिवन भोवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवान संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Never